श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 16 ಮಕ್ಷಿಪಟಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮುಂಚೆ ತಂಕೆ ಬಿರುದು ಮೆಳ್ಳೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಡ್ರ ಬೆಲ್ಲಿ ತೈ ಇಕಂಜತ್ ಮುಂಸಾಲ ತನಕ ವರ್ಲ पंडितांक सुमार जण कशी केल्या हक्क निग्रह कोटे साध्य समूची यच्चन सुटत त्या समय कश म्हणसाला रे विबुधानंदरू म्हणून नेकलेत तो न्यायशास्त्राचा नंबर 1 तो ताका आपण हाले कशी म्हणून आलोचन करतात तन्ने त्यातना तवय येवचे रेडी जाता वैवय अशी राया येदर जेव्हाचा मग सन्मान जेव्हा मिळेल मग ताचेकिंत होड कसं नाही ना हांव येऊन सवाल घालता तुम्ही मी टाईम म्हणून टाकून घेऊच नका म्हणून सांगून देता सीधा हमने व्हडले सभे भितर बसली तेन्ना राय वरे आसा कडे सुधींद्र स्वामी वरे आसा थंय हांव सीधा सुधींद्र स्वामी नमस्कार करून सांगतो म्हाका भाष्य भट्टाचार्य म्हणून नांव आसा मिगे व्हड तुमी कोणें स्पर्धी केले रे हांव सोलर ते भट्टाचार्य म्हणून हांव बिरुद तुमकां दिवन वता ना जाल्यार रे तुमी सोलर म्हण म्हाका ओपूंक न्हू पत्रिका दिवं तुमी सिद्ध आसा पळय ताका म्हणून तेन्ना हस्तच म्हणत तो सुधींद्र स्वामी मग कशी मिळेल शिष्य सर वेंकटनाथ तो कसं म्हणून पळयतालो वेंकटनाथ नमस्कार होता गुरून म्हाका अनुज्ञा दिली हांव रेडी आसता का तशी म्हणून सांगले कुडले हाका हास येता हाक पडत भितर मिगेले द्राका वाघ एक सणाची हे इतलें सांग जिंके दुखून खाल्ले लाय जाता म्हणून म्हणे मनोभाव आसता हे सगळें कशें म्हणून जालें रे केन्नाय कोणाकाची गोतनाशी गोत आसून की अपेक्ष करचें ना तो उपेक्ष करचें ना जें म्हणटा तें काम ते विबुधानंद जावन आसता पडत भितर तसो गोतस म्हणून जायना म्हणून कडेन तांगेलें वाक्य आसा सुस्त येता जत्ता कडेन ताका कळटा हांव पळयल्लें सननय हो अग्निकुंड ज्ञानाचें म्हणून सांगून कडेन सक्कड जालां तर ओपूंक येता मिगेले चूक जाली हांव मिगेल भट्टाचार्य म्हणजे बिरुद तांकां वापस तांकां दिवन सोडटा आनी घेवका तें म्हणून त्या टायमार वेंकटनाथान तागेले विनय सोना ना भट्टाचार्य म्हाका जेव नाका म्हाका जेवका जेन्ना कशें म्हळें आमगेले गुरू किर्तीक अपमान येवचें न्ही म्हणलें हांव स्पर्धी केल्लें सो तूं हें खंयचेय कारणाक हें म्हाका तें बिरुद जाय म्हूण न्हय न्हू जाल्यार तो म्हणटा ना हें तें हांव तें तुगेलें कितलें तुका विद्वत पळय तितलें विनय आसा ताका मिगेले प्रणाम उची म्हूण सांगून घेता हाजे मध्य कसं जावन आसता सुधींद्र स्वामी लेगीत तांगेले एक सोदरळी एकलो आसता तो संन्यास दिया म्हणजे मीत आसता तें हक्का सुधींद्र स्वामी कितलो खूश आसना म्हणल्यार तो एक संवसार कोण राबलो म्हूण की एक नेक्स्ट तांणी कडेन दुसरें जेवचें आसा म्हूण की त्या कारणान तांणी रेडी आसा कडेन तांणी 3-4 फावटी तशें जालें नंतर एक दीस म्हणटात तुका संन्यास घेवची आवश्यकता कसं नासता म्हणून ना म्हाका वैराग्याचें ना म्हाका हें जिवन करचें हें गृहस्थ जिवना आशी ना म्हाका संन्यासी दिवका म्हणून तुका संन्यासी पटमात दिवचें येता खंयचेय कारणां आमगेले संस्थानाचे अधिपती दिनांची पटाभिषेक योग करून अडना म्हाका कांय ना हांव बिडी संन्यासाचे रेडी आसा म्हणटा तें सक्कड आयकल्या नंतर ताका ताणें संन्यासाश्रम दिवन तांकां यादवेंद्रळू म्हूण नांव दितात तेन्ना तें जावन आसता हें सक्कड जालें तशीची ಸ್ವಲ್ಪ दिसा नंतर थंय तांणी दाखोवन बासून सिधा मदुरे येता की मदुरे सकट थंय आनी दुसरे सभे जाता तें जाले नंतर उपास कविराज विश्राम म्हूण सांगून येतलो येता हांगा सुधींद्र स्वामी सुद्दां घेवन म्हणटा म्हाका हांव तुमगेले व्यासराय स्वामीले शिश्याल परत थंय तांणी ताणें सोलशील न्हू तांगेले शिश्या पळय शिश्य म्हाका तुमगे सगळें आयकलां सगळें काणी आयकलां त्या हांव तुमगे ते कशी वाक्य आर्त्यो करचें आयले न्ही तुमगे पळोवन खूश पावचें आयलो तशें म्हणटा तांणी म्हणटा कांय तुमकां ना आमगे शिश्य न्ही आसा तुमी उलोवत जाल्यार उलो येता म्हणून तशी तांगेलो पास व्याख्या अर्थ सूट जाता हें अंत कसं म्हळ्यार खाली ज्ञाना घोस्कर केलें नव्हतं तुजे वरलें वाक्य अर्थ म्हळ्यार सोलसिता एक प्रशस्ती घेता म्हणून केलें न्ही तशें हांव तें एक म्हणून चंद्रार चोरून वता ताकाय बारीक खुशी जाता खंयचें म्हणे विद्वत आशिल्लें न्ही म्हणून तें सक्कड जावन आमी सिधा वापास आमी येवन पावतात तांगेले मूल मठा येवन पावतात थंय पावलें कन जालां त्या टायमार मध्दनवमी टायमार वेंकटनाथ म्हणटा हांव एक अणुमध्य विजयाक मिगेलें एक व्याख्यान बरयलां ताजे बघ सांगचें म्हाका एक अवकाश दिवका आशिल्लो सुधींद्र स्वामी हांसून सांगता जायता तुवें सगळें व्याख्यान करी त्या अणुमध्य विजयाक पुराय डिटेलांनी सांगलें सकट आयकून कोणा जाणां खुशी येता खंयचें म्हूण एक शास्त्र ग्रंथ जावन ताका खंयचें म्हूण अर्थ सगळें बरेंच वेंकटनाथ म्हूण सांगून दिसता नासता पाप वेंकटनाथा बायले केन्नाय निश्चय मिगेल बामणा कसलें एक नांव येता तांगेलें
प्रौढी में समजल्ले मोर मेळतस म्हूण ती खूश पावत आसता. हे मद्दून म्हज्याल्ले हेर दुसू हक्का सद्दीन स्वामीक सपना भितर तांणी पूज करचें मूल रामदेव ते सपना आयलें म्हणटा. तो येवन म्हणटा पळय तुगेले पूजा गिजा सकट म्हाका भारी खुशी जाल्या. तशींच तुगेले कालवारे जत्ता आयला. तूं ताका समर्थ जाल्लो एक ताका बसकोरो काना शिश्याक तूं कोळका जाल्ली कोणा म्हळ्यार तुगेलो वेंकटनाथ आसा पळय म्हगेलो परमभक्त तो ताका तूं संन्यास आश्रम दिवन ताका तूं म्हगेलें नांव दवरून सोडका म्हूण सपना येवन सांगता. ते सांगले फुडें तांकां एक हें जाता. ते सपन खंय जोत भितर नॅक्स्ट तांकां वेदव्यास येवन सांगता. जेट बरीत जाल्यार वेदव्यास म्हणटा पळय तागेलें सुमार साड काम येवचें बाकी आसा. ताणें हे पट्टा भितर मुखासून येवका. तुका तांचा आडेदाडे म्हूण केलो दिश्य पुरो ते तूं कांय भिवचें नाका. तो तुगेलो शिश्य जाता. तें ताजे बगीचकडे देवते संकल्प तें तुका एक पासून उगास करुया म्हूण आयला म्हणून तो सांगून वता. सकाळीं आनी उठयतात सुधींद्र स्वामी. उठून पळयता तांकां कालचें सपन पुरो उडगास तस पुलरामान येवन सांगिलें इकडे वेदव्यासान येवन सांगिलें सगळें ताणें आलोचना करत आसलें. ह्या चार लेखनिकेची इतलो साम हो दोनीचे तागेले प्रायेचे तागेले बायल प्रायेची चेडूड साम हें सकट जावन हांव तांकां आपयलें समवें नामें कसन करचें म्हणून एकडे मन दिसता म्हगेलो संकल्प ह्यो न्ही दैव संकल्प ताका हांव जावन म्हगेलें काम कसां देवान तांणी ताका सांगता हो तुजें म्हगेलें तंत्र कसां न्ही म्हगेलें तांचे अपेक्षा ना म्हाका तंत्र बघ कसां विशेष हें ना म्हूण ताका दिसता. ते सगळें ते तुगूय वेल्या भितर आसतनाची वेंकटनाथ थंय येता. वेंकटनाथ थंय येयले कुळे पळयता बरें दोन तोपते हाकाय दिसता कसा लायक स्वामी आज म्हाका ह्या म्हणून पळयता तसाची म्हूण. तेन्ना सकट जालें पळय म्हणटात न्ही वेंकटनाथा तुगेलें एक उल्लोक म्हूण आशिल्लें हें म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा स्वामी म्हगेलें सांगचें कांय आनी कारण हांव तुमगेलो शिश्य तुमी म्हाका कसां जेवपाक सांगीत म्हणटा. हें उत्तर सकट सांगचें कसां म्हळ्यार खंयचेय विशय येता आनी कशें जावन गूण कशें येता म्हूण सांगचें. पळय तुका काम गेलें उत्तराधिकारी पळय म्हणून सांग म्हणून. ते आयकूच भितर वेंकटनाथान म्हळें चारय उत्तर म्हाका जेवा वैरागी येयनी दोनीच कसं म्हणून सांगल्यार हांव त्या पट्टा समजलो न्हय. तिनीच कसं म्हळ्यार बाळा भार्या म्हगेली बायल आनीक एक चेल्लीची म्हळ्यार आनीक सानीची तशें हांव म्हाका कांय संन्यास पाट घेवचें आशिल्लें ना म्हणटा. तशें म्हण आनी दोनीच कसं म्हळ्यार संन्यास घेवका जाय ताका एक मनस्थिती आसता त्या मनस्थिती भितर हांव ना त्या जावन तुमी ह्या विशयान म्हाका बलात्कार करचें ना म्हणटा. तेन्ना ताणी म्हणटा की तशें न्हय तें उत्तर तें तुका सांगता म्हूण दिसलें सांगिलें तूं ह्या पट्टा येवचें समजलोची कोणें दिता म्हळ्यार हांव म्हणटा तूं नाका म्हणटा कसो लायक म्हणून तेन्ना वापस म्हणटा बदले खंयचेंय कारण न्हय तुमी आनी अशी म्हाका ह्या विशयान तुमी बलात्कार जेवप केल्यार हांव म्हणटा आतां कोण धूर वचून ह्या विशयान म्हाका तुमी उल्लोचें ना म्हूण सांगता. फस्ट वेंकटनाथान सांगिलें स्वामी म्हगेलें कसांनी सांगेता म्हणून सांगिलें. तेच वेंकटनाथा बायलें तोंडार हें उत्तर आयलें म्हळ्यार हाजे अर्थ कसो म्हणून एक अर्थ म्हळ्यार इतलेंच म्हळ्यार ताका वैरागी नाशिल्लें म्हूण चिंताची ग्रहस्थ जावन तागेलें काम कसां म्हूण तागेलें मात्तें आशिल्लें. तागेले बायलेक आनीक प्राय जायनी ताकाय प्राय जायनी चल्ले एक कडेन मुंज वरें जायनी म्हूण तागेलें मात्ते भितर आसता. हें सकट आसतना सांगता न्हू तो तेमी सांगून आसता सुधींद्र स्वामी सांगता म्हगेलें हक्का मुंज वरें जायनी म्हूण. त्या सकट आयकतना आनी कसं उलयना दैवीची कसं नासता हांव कसां मात्तेन कोण येवचें म्हूण तांणी लेखता. हक्क ते सायकल तशीची सीदा घरा येता घरा येवन बायलें वयता कसं जालें तुमगेलें तोंड एक मुंजलां आनी तशें कसं ना बा आशिल्लें न्हू सकट म्हूण सांगता न्ही तुमगे सगळें किर्ती तें हें पळयलें म्हाका खुशी जाता तसो तुमी पळयलें इतलें तोंड सामको न्हय न्हय म्हणटा पांच तसान कसं ना म्हूण सांगून एका उतर तरी काही करून सोडटा. आनी तें जेवचें मजा कसं म्हणून सांगल्यार बदले कसं न्ही म्हळ्यार कितले होड योग्य आशिल्ली मनुश्य जाल्याची एके कितले सनबुद्धी आशिल्ली जाल्याची खंयचे एक पिठाधिपती म्हळ्यार आजी कालांत तूं पिठाधिपती हांवची म्हूण कोर्टा वचचे काल हांव पिठाधिपती म्हणून हें तशें न्ही तें दित्त म्हळ्यार नाका म्हाका ताजे सवास नाका म्हगेले संवसार म्हाका पुरो म्हूण सांगतना एक कुटुंबानिश्ट जेवण कशें कशें आसता म्हूण सांगचें एक उदाहरण जाल्यार सुधींद्र स्वामी मात्ते भितर मात एक वता एक कुटुंब म्हणलो इतलो निश्ट आसतलो फाल्यां पीठ आयलें कितलो निश्ट आसता आजनय फाल्यां देव ताका कसो म्हूण बुद्धी दितलो हांव कसो मात्तेन करून घेवचें म्हूण तांणी उतर आसताची ताजे नंतर ताजे बाबा उरलें ना जाल्यार हक्क तें खंय जावन आसता एक कडेन मना भितर एक कडेन तें बेजार जावंक सुरू जाता हांव ततो भ्रश्ट अतो भ्रश्ट अशें जालो म्हगेली काणी
ఇట్లా సంచక మనకి ఒక మల్లెమ్మ మిగలే నమస్కారం బ్రహ్మాంత గురువ సాక్షాత్ ఇష్టం దైవం శ్రీపతి ఆచార్య శ్రీమదాచార్య సంతుమే జన్మజన్మని కృష్ణార్పణం.